पण ॲक्च्युली परिस्थिती अशी आशिल्ली आमकांय बी थंय मनात नासतना इतले सकाळीं आयिल्ले आमी कांयच निर्णय घेनासतना आमी फक्त ह्याच निर्णयाचेर आयल्या की फाल्यां सीएमान आमकां अपॉइंटमेंट दिला गोवा डेरीच्या मध्यस्थीन आनी तातूंत त्या जे कितें हें जातलें भासाभास जातली तातूंत आमी भागीदार आसतले हाजे आनी थंय कितें तें ठरोवपाचें इतलेंच थंय जालां हाजे पलीकडे कांय जावं ना. फक्त म्हाका इतलेंच दिसता की आमी आमचो जो राग आसा आमची जी मागणी आसा आमचें जें मत आसा तें गोवा डेरी कडेन पर्यंत वेवस्थीत पावयलां आनी हेंय सांगता फाल्यां म्हणजे हो फक्त ट्रेलर आशिल्लो आयचो. फाल्यां आमचें सामको अख्ख्या गोवा पातळीचेर आमी फक्त खंयचे आसात ह्या 3-4 सोसायटीचेच आसात. फोंड्या तालुक्यांतले ज्यो मार्दोळ आनी आजूबाजूच्यो आनी शिरोड्या आमचो डिमांड वेल नोन आसा. दूध दर वाड ताबडतोब वाडया. कितलो डिमांड केला कितले वाडया म्हणून 10 रुपया गायच्या दुधा खातीर आनी 15 रुपया म्हशीच्या दुधा खातीर जो बेज प्रायस आसा 3.5 आनी 8.5 ताजे खातीर मागला. फाल्यां खंय मिटींग जातली तुमची? मिटींग फाल्यां जे ताजो वेन्यू ठरूं ना. विधानसभा चालू आसा त्यामुळे सीएम खंयच्यान तरी मध्ये वेळ काडटलो आनी आमकां आपयतलो. आमकां सादारण 4 थंय अशें म्हणलां. म्हणजे म्हजे समजुती प्रमाणे 4:30 थंय टी ब्रेक आसता त्या वेळा केन्ना तरी एडजस्ट करतलो. म्हाका ताची कांय म्हायती ना. फक्त इतलेंच आमंत्रण आसा म्हाका आनी तेंय बी कितले जाणे या कांय जाणे कांय ताची म्हायती ना. ती कदाचित सांजवेळा पर्यंत क्लियरिटी येतली. तुमी हांगा बसतले आयज? आज आमी बसचे ना. आज आमी म्हणजे तांणी मध्यस्थी करून ही मिटींग अरेंज केल्या तितलो वेळ आमी तांचेर विश्वास दवरता ना अशें न्ही. आयचो पण आमी आंदोलन सोंपोवना. आंदोलन फाल्यां कंटिन्यू उरतलें जो पर्यंत आमचे प्रश्न सुटले जो पर्यंत सुटना तो पर्यंत आंदोलन कंटिन्यू उरतलें. ताजो टेम्पो वाडत वतलो. हेंच सांगलां. आयचे फक्त नमन आसा शिगमो फाल्यां बसतले फाल्यां परां केन्ना ते विधानसभेचे आनी जर विधानसभेचे आमी फक्त मिटिंगेक आपयले. आमकां जर सीएमान जर तुमच्या मागण्यो मान्य केल्यो ना जर कमी दिता म्हणून सांगले तुमी आतां 8 मागल्या जर जाल्यार तेणे सांगले 5 दिता म्हणून 10 मागले. मागीर तेणे 5 10 मागले. 10 हे नेगोशिएबल आसा. पूण ते आमचे सॅटिस्फॅक्शना शिवाय कमी आसा जाल्यार आमी कोणाकच बांदून घेवना. आमी आमच्या धोरणाकडे ठाम आसा. मिटिंगेचो परिणाम इतलोच की तांणी आमच्या फुडें म्हणजे आमकां गृहीत धरून म्हणजे बरोबर घेवन सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट मागला आनी तो अपॉइंटमेंट सीएमान आपूण पळयता म्हणून सांगला. सीएमाचेर विश्वास दवरला आमी. तांणी दवरला आमीय दवरला. फाल्यां कितले लोक तुमी शेतकार वयतले मेळपाक ना ताजी क्लॅरिटी अजून येवना. फाल्यां सकाळी हांगा बसतले? फाल्यां सकाळीं बसचे ना. आमी मोर्चा घेवन हांगा इतले मोर्चा आमकां आयज प्रेसाक एमडीन जावं हेंच्यांनी अलाउड करूं ना. तुमकां कितें दिसता? शेवटी तांणी ती प्रॉपर्टी तांची आसा म्हणजे आमची. आमी मालकी आमची कागदार पण तांच्या हातान आसा. आमी तांकां 4-5 वेळा तरी रिक्वेस्ट केलो की तुमकां विधान बसपाची तरी वेवस्था करा म्हणून. तांणी कानार घेवना. म्हजे वतीन हांव क्षमाशील आसा पूण अशें कित्या खातीर म्हाकाय खबर ना. आमी सगळ्यांनी सांगले की पत्रकार आयले तांकां प्रश्न हो आशिल्लो पत्रकार आयलेच कशे म्हणून. आमी आपयले. तर फाटल्या खेपे तुमीच आपयल्ले काय? आमी फाटल्या खेपे आपोवन नाशिल्ले. पत्रकारांची एक सिस्टम आसा. तांकां बातम्यो खंय आसा ताजो वास बरो येता त्या प्रमाणे ते आयले. दरवार घेतलेच दूध दरवार घेतले किसान शक्ति जागेगी सारी समस्या भागेगी. किसान शक्ति जागेगी सारी समस्या भागेगी.